गोंय सध्या शिगम्याच्या मुडात असा। गावागावांनी शिगम्याचे मेळ भोवतात। ह्या निमतान वेगळ्यो सांस्कृतिक कार्यावळी चालू आसात। म्हयनोभर ते चलतल्यो। रोमटा मेळ, गुलालोत्सव आनी हेर पारंपारीक कार्यां वेगवेगळ्या गावांनी चलतली। वेरोडेच्या लोकांनी शांतादुर्गा वेरोडेकारणीच्या देवळा लागीं गुलालोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या रंगाच्या उत्सवात गावातल्या जाणट्यांबरोबर भुरग्यांनी वांटो घेत वेगवेगळ्या रंगांचो शिवर केलो। जे आमचे वेटेकार आणि देवीचे भाविक जे लोक भायर आसा ते मोठे संख्येन देवीच्या दर्शनासाठी आज येता आणि हो एक पारंपरीक उत्सव आसा आणि ह्या पारंपरीक उत्सवाक सगळे एक मजाय बी घेता आणि त्याच बरोबर आपली जी श्रद्धा आहा ती व्यक्त करपाक देवीच्या दर्शना खातीर येता। कितली सत्र घेवन तुमी येता आणि केन्ना भायर सरता? आमच्या ह्या वेटिकांचे सगळे 7 सत्रे आसा, 6 वांगड आसा आणि एक देवीची आसा आणि त्याच बरोबर पद्धती प्रमाणे 6-7 ताशे 7 ढोल घेवन लोक मोठ्या उत्सवान नाचता जे तुम्ही आता पळयता आणि ही पारंपरीक पद्धत आसा, पिढीन पिढी चालू आसा। दिवचलची घोडेमोडणी फामाद। दिवचलकारांच्या ह्या एनर्जेटीक उत्सवान बड्ड्या उमेद वाडयली। पळयत दोळ्यांची उमेद भागोवपी पारंपारीक लोकनाचाचे कांय देखावे। आमची घोडेमोडणी जी आहा ती 14 वर्सां बड्ड्या सुरू जाता। ती सगळे घोडे न्हेसोवन वेवस्थीत 4 घोडे सातेरकार, मुंबईकार, रवणातकार आणि मडवळाचे अशे मेळून 4 घोडे आसतात। ते 4 घोडे जे आहा ते सगळे हांगासून वाजयत गाजयत गांवतड जे पयलींचे आमचे मूळ गांव आसा गांवतड म्हणटा ते सातेरीच्या देवळा कडेन थंय जी आमची होळी आसता थंय वयता, थंय गाराणें घातलें वता आनी थंय तेंचेर अवसार येता। थंयसून मागीर थंय पावली मारता आनी ते घोडे जे आहा ते सरळ पोड्ड्या वाटेन येत आसा। येताना जी वाटेर जी सगळीं देवळां मेळटा, ब्राह्मणाचें देवूळ, महामाईचें देवूळ, रावणाथ, बोडेश्वर हांगा सगळे जाण ते देवाक पावली मारता आनी घोडेमोडणी जी आहा ती भायले पेटेन वयता। फातर्पेची शांतादुर्गा फातर्पेकरण देवस्थानान तोपश्यो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। कड्डाक उजो लावन ताचे वेल्यान लोक हुडके मारून धांवतात। पळयात ते खीण। शांतादुर्गा फातर्पेकरणीचो पारंपारीक वार्षिक गुलाल आयज जालो। आमचो शिगमो मंगळार दीस स्टार्ट जाल्लो तो ज्या गुलालाक तोपश्यो अशें म्हणटा तो आयज तोपश्यान आमचो शिगमो सोंपता। ह्या गुलालाची एक विशेश सांगपाचें म्हटल्यार जे वाजोवपी आसता हे आमचे सगळे क्रिस्तांव भाव, तितून एक हिंदू मेळपाना तुमकां आनी हे गोंयकार म्हणटा तेजे एक विशेष स्पेशल एग्जाम्पल। वेरोडेच्यान रमेश नायक रावत आणि दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार।